दीस मंगळार जानेराची 7 तारीख 2025. पयलें वाचप. सांजोवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 वळ 7 तावन 10 पर्यंत. मोगाच्यानो, आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. देवाक तो वळखता, पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 71, 2, 3 तावन 4, 6 आनी 7 तावन 8. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा, नितीवंत फैसलांचें देणें तुज्या रायाक पाठय. राय कुंवर जावन आसल्या ताका न्याय नितकरचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितीक घाल चलोवन व्हरूं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. गुड्या दोंगरांनी नेटयलोलो गांव तुज्या लोकां पासत. न्याय नितीक सरी जावन सुबामपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक नीत कन्न दिवं. गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरूं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावं. संद्रेम आसासर शांती शेकान शेक बाळवूं. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत, युफ्रेटीस न्हंयेतावन पृथ्वीचे अंत पर्यंत राजवडचलो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 वळ 34 तावन 44 पर्यंत. अशें मचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लंका जमो पळयलो. गवळी नातल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीस मोव वाडलें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. सांज जावन येतना ताचे शीस ताचे सरशीं येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात. त्या भायर वेळी उतरलो. लोकांक धाडसोड भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळ्यांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. शिसांनी म्हळें, तर आमी वचून 200 रुपयांचे उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवचे म्हणून म्हणचें तुवें. तेदवां जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? वचून पळया. पळोवन येतस 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणून ताणें ताका सांगलें. तवळ तांकां तरण्या तणार पंक्ती पंक्तींनी बसोवंक जेजून फर्मायलें. आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्तीकन बसलो. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीं घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोड पंक्तीर बसलेल्यांक वाडूंक शिशा लागीं म्हळें,
2 मसल्योय तेस परी सोमेस्तांक वांटल्यो. सोमेस्तां जेवन धादोशी जाली. वाण उरले उंड्याचे आनी मसलेचे कुडके तांणी आरयतना 12 दाली भर जाली. जेवलेल्या जाणां भितर दादले मनीस 5,000 आसले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. स्वंत भुकेक उंडो एक भौतिक विषय. पेल्याचे भुकेक उंडो एक नैतीक विषय. हेल्डा कॅमेरा सांगता, भुकेल्ल्यांक उंडो दिजे म्हूण सांगतना ते म्हाका सांत म्हूण आपयतात. ते कित्याक भुकेल्यात म्हणून हांवें सवाल केल्यार ते म्हाका कम्युनिस्ट म्हणलो बिल्लो दितात. पोरण्या सोल्ल्यांत भुकेल्ले परजेक देवान मान्ना दिवन राखून व्हेलें. जेजून आपल्या परकट जिवनांत उंडो घेवन आशिर्वाद करून तो मोडून 5,000 लोकांची भूक थांबयली. महात्मा गांधी सांगता, भुकेल्ल्या संवसाराक देव जिविताचो उंडो जावन दिश्टीक पडटा. डिएट्रिक बॉनहॉफर सांगता, सुवार्थेंत जेजूच्या 3 जेवणाचो प्रस्ताप आसा. पयलें, जेजूचें दिसपडतें जेवण, शिसासंगी, दुर्बळ्या संगी, तशेंच पब्लिकनां आनी पातक्या संगी. दुसरें, जेजूचें निमाणें जेवण, शिसासंगी. तिसरें, संवसाराच्या निमाण्या दिसा दबाजीक काजाराचें जेवण. ह्या जेवणाक सर्वांक आपोवणें आसा. निमाण्या जेवणाचो अमर उगडास हर एक दीस आमी सदांच्या मिसाक हजर जावन पवित्र कुमगारांत क्रिस्ताक सेवतांव.